हो जो कोण आतां आयज भायर सरलेलो आहा म्हणटा पळय दाजी साळकार, जेन्ना पयलीं कार्लोस आल्मेदा कॅन्डिडेट म्हूण डिक्लेअर केलेलो लास्ट 5 वर्सान, तेन्नाच होच आमच्या अगेन्स्ट आसलेलो आनी काम करूंक सोदिनासलेलो. खंयसर तरी आमी तांकां रिक्वेस्ट करून यो रे करून ताका आमी आपयल्लो. तेन्ना डिसिजन घेतलेलें की आपूण अगेन्स्ट रावपाचो म्हणून, आनी आयज तेणें दाखोवन दिलें. तरी आसतना तो आपलो नाराजगी दाखोवन तेणें आयज PDM चेअरमॅनशीप घेतली. BJPचे सगळे फायदे घेतले, 3 फावटी कावन्सील घेतले आनी आमी ताका BJP पॅनलाचेर तो निवडून येयल्लो आसा. आनी तरी आसतना तो आमच्या अगेन्स्ट काम करता. म्हाका दिसता एका अक्षरशः स्वार्थ जाल्लो आसा आनी आमच्या मदींसून कोण गेल्लेले आहा पळय तो ताका दिसता BJPचे प्रमुख कार्यकर्ते आयज BJPचा फूल मंडळ आमच्या वांगडा आसा. युवा मोर्चा फूल आमच्या वांगडा आसा, महिला मोर्चा फूल आमच्या वांगडा आसा, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह फूल आमच्या वांगडा आहा, डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटिव्ह सगळीं आमच्या वांगडा आसा. ही सगळे कार्यकर्त्यांची सहमत घेवनूच पार्टीन तिकेट दिलेली आसा. अशें न्हू की आमी काल्लूस म्हणून पळोवंक ना, आमकां पार्टीन आमच्या सगळ्यांक आपयल्या, आपोवन तेंच्यांनी सगळे डिसिजन घेवनूच ते आमचो उमेदवार फायनलायज केल्लो आसा. आनी हो जो सांगता पळय आपल्या कार्यकर्त्यांक कोणाक आपोवंक ना, हो लोकांक मिसगायड करता. इतले दीस तो सगळ्यांक सांगीत सुटलेलो की BJP तिकेट आपल्याक म्हणून, आनी आख्ख्या जे कार्यकर्त्यांक तेणी मिसगायड करून घातलेले आहा की तो स्वता भोंवता आनी BJP तिकेट आपल्याक मेळटली म्हणटा. आनी आजुनूय तो 2 दीस पयलीं म्हणटालो की आजून तिकेट फायनलायज जावंक ना, 18 तारखेक तिकेट आपल्याक फायनलायज जातली म्हणून. हो एका खंयच्या तरी भ्रमान आसलेलो आनी ताका दिसताले तो लोकांक मिसगायड करून तो आपल्या मदीं ओडटालो. आयज तो म्हाका दिसना तो कितें करूंक सोदता. तो आयज येदी व्हडली पार्टी आसा आनी हे पार्टीच्या तो अगेन्स्ट गेल्लो आसा. दर्यांतसून समज एक कळशी समज उदीक काडलेल्या दर्याक कांयच फरक पडना आनी आमच्या वास्कोच्या मतदारसंघान BJPच्या अगेन्स्ट कांयच जावपाचें ना. आमच्या भोवमतांनी आमी जिखून येवपाचें. आयज आमी हांगासर कार्यकर्ते म्हणून आसा ते भारतीय जनता पार्टी खातीर आसा. आमी जनतेची सेवा केला, 1, 2 न्ही 28 वर्सां आमी काम केलां म्हणून. पक्ष जो निर्णय घेता तेजेर आमी ठाम आसपा जाय. आमकां नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट आनी इंडिविज्युअल लास्ट. पूण काही जाण जे आसा तांकां आपूण इंडिविज्युअल फर्स्ट दिसता अशें आमकां हांगा दिसना. आनी जर पार्टीन निर्णय घेतला कार्लोस आल्मेदाक हांगासर परत एकदा उमेदवारी दिवपाची, तो योग्य निर्णय आसा. कारण कार्लोस आल्मेदान गेली अनेक वर्सां पार्टीचें काम केलां. गेली 5 वर्सां खंयच्याच आमदारान केन्ना वास्कोन काम करून अशें काम केलां. हॉस्पिटल जालां, थंय तळें जाता, थंय रोड वायडनींग जाता, थंय बस स्टँड जाता जवळ जवळ 80 कोटीचो, 2 तळ्याची कामां जाता, जेटी जाता, जेचर इदो व्हडलो मोठो 300-400 लोकांची घरां वाटयता, एक मॉडर्न जेटी जाता, बायणा बिचाचें काम जाता, बायणाच्या तळ्याचें काम जाता. कार्लोस आल्मेदान सरळ सांगलेलें आपल्याक जर तिकेट दिना आमदारकेची आपूण कार्यकर्तो म्हणून काम करतलो. म्हणून आमी सगळे जाण पार्टी बरोबर आसा, गोंय बरोबर आसा, देशा बरोबर आसा आनी कार्लोस आल्मेदा बरोबर आसा.